गोयची सर्वांगीण उदरगत जावची तशेंच घटमूट भलायकी आनी प्रशिक्षित मनीसबळ आशिल्लें गोंय तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या। ह्या सगळ्या गोंयकारांनी सरकाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। पर्पल फेस्टाच्या आयोजनाचे नियाळ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतलो। ते उपरांत ते उलयताले। फुडल्या 8 दिसांक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जे काम आमकां सांगता जो सांगता खंयसरूच कसलोच म्हणजे हांव हे करूं काय कितें कोण विचारचो ना। आपल्याक दिसता तें काम म्हणजे आपल्याक जेका कोणाक मदत करपाक जाय, कोण ब्लायंड आसतलो, कोण फिजिकली हँडिकॅप आसतलो, कोण ऑर्थोपॅडीक, कोणाक आयकूंक येवचें ना, कोणाक दिसचे वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो, बट ताका त्या तरेन मदत करपाक तुमकां ऑलरेडी ट्रेनिंग दिल्या, तुमकां ट्रेन केल्या, तुमी सगळे जाण ट्रेन आसात हाजी म्हाका चत्राय आसा। आणि नक्कीच अशा पद्धतीचे काम करपाक तुम्ही सगळे जाण वाटेकारी जातले आणि ह्या सगळ्या कामाची इन फ्युचर तुमकांय केन्ना तरी आमी म्हणटा की आमच्या सगळ्या ह्या कामात आमी अभिनंदन। हांवें म्हटलां फिट गोवा हे कित्याक म्हटलां, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी इस आझादी का अमृत काळात विकसित भारताचे स्वप्न पळयता आसतना तांच्यांनी म्हटलां स्किल इंडिया, फिट इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया आणि तेच कॅम्पेन आमकां गोंयांत चालू दवरपाक जाय, गोंयांत राबोवपाक जाय। म्हणून आमी इन्क्लुझिव्ह गोवा, फिट इंडिया जर जातली जाल्यार फिट गोवा आसपाक जाय। तुमी सगळीं जाणां फिट आसपाक जाय जाल्यार अशा पद्दतीन व्हॉलंटियर म्हणून वेगवेगळे फावटी काम करपाक शकता। आणि आमकां जर फिट रावतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फिटनेस आमकां म्हत्वाचो आसा आनी डेलीचो फिटनेस जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार डेलीचो एक्सरसाइज आसतलो, डेलीचो योगासना आसतले, डेलीचे खेळ आसतले, हे खेळप म्हत्वाचे आसा जाल्यारूच आमी फिट उरली जाल्यार गोंय फिट उरतले। आणि थर्ड थिंग विच इज द स्किल्ड गोवा, म्हाका खबर आसा तुमचे कडेन वेगवेगळ्यो स्किल्ड आसा पण आमच्या कडली स्किल्ड एकदां आमी प्रमोट करिना। पण आयच्या घडीक गव्हर्मेंटान म्हटलां की स्किल्ड गोवा जावपा खातीर आमी आमच्या मदली स्किल्ड टॅलंट कितें आसा तो वळखचो पडटलो आणि तो प्रमोट करपाक, तो फुडें व्हरपा खातीर त्या पद्दतीची ट्रेनिंग घेवची।